खबर आसतली की फाटले 4-5 दिवस कितें विशय चलता तो म्हाका दिसता आयज म्हाका दिसता मिडिया थ्रू आयज आमच्या गोंयांतले सगळे जे यूथ आसा सगळ्यांच्या मोबायलार आयज ते व्हिडिओ पावलेले आसा आनी सगळे यूथ आयज पळयता की जो एक आमदार जेणे ह्या प्रकरणात नांव फुडें येयल्लेलें आसा त्या आमदाराचे जे विशय म्हाका दिसता खऱ्यांनीच आयज निशेध करपाक दाखयले आसा आनी आमी आयज हांगा व्हडा संख्येन उपस्थित तेकाच लागून रावलेले आसा की त्या आमदारान बेगींतल्या बेगीन रिजायन दिवचें आनी नाजाल्यार ताका काँग्रेस पार्टीन ह्या पक्षांतून काडून भायर उडोवचो अशा प्रकारचे आमदार म्हाका दिसता आमच्या एसेंब्लीन थंयसरूच आसपाक जायना तर म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज येदो मोठो विशय आमच्या गोंयांत चलता आनी काही काँग्रेसचे लिडर्स आसा ते आजुनूय ह्या विशया कडेन दुर्लक्ष करता आनी ते खंय तरी विशय डायवर्ट करपाक लागून खंय तरी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेता मुख्यमंत्र्याचें नांव घेता कितें तरी जॉब स्कॅमीन जे इनवॉल्व आसा म्हणून खंय तरी येदो व्हडलो विशय तुमी करता कितें तरी प्रूफ दाखया आनी कितें तरी फुडें व्हरा न्हू आयज जें प्रकरण घडलेलें आसा म्हाका दिसता त्या आमदाराचें नांव येयल्लें आसा तो व्हिडिओ आयज सगळ्या भुरग्यांच्या फुड्यान पावलेलो आसा आनी तो व्हिडिओ खंय तरी कोणी एडिट करून ना कोणी मॉर्फ करून ना तो व्हिडिओ सारको लायव्ह एग्जाम्पल आसा कोणूय पळयलो जाल्यार तो व्हिडिओ कोण पळयना फुडेंच कळटा की ते व्हिडिओ कितें घडटा ते तर हो जो विशय आसा एक थोडक्यान ब्रीफ करता की काही दीस पयलीं एखादो एक आमदार स्वता जावन वचून खंय तरी पुलीस कंप्लेंट केली की कोण तरी आपल्या कडल्यान मनी एक्सटॉर्ट करूंक सोदता म्हणून आनी आपलो व्हिडिओ खंय तरी एडिट केला म्हणून पूण तो विशय तसो ना जेन्ना पुलीस इन्वेस्टिगेशन सुरू जालें म्हाका दिसता जेन्ना तो मनीस आसा त्या मनशाक पुलिसांनी कॉन्टेक्ट केलो त्या मनशान तो व्हिडिओ पयलींच व्हायरल केल्लो आसा आनी तो व्हिडिओ आयज सगळ्या लोकां मेरेन पावलेलो आसा आनी एक सांगपाचो मेन उद्देश म्हटल्यार हे जे प्रकरण आहे 4-5 दिसां पयलीं जे प्रकरण हे 1 वर्स पयलीं प्रकरण सुरू जाल्लें आनी ह्या प्रकरणात टील जो एक्यूज आसा ताका 5 लाख ह्या आमदारा कडल्यान पावलेले आसा आनी जेन्ना 5 कोटीचो डिमांड जालो तेन्ना खंय तरी वचून पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या म्हणटकूच जर तो व्हिडिओ खंय तरी एडिट केल्लो त्या व्हिडिओन कितें तरी हे आसली भानगड आसली जाल्यार तो आमदार आसलो तो डे 1 कंप्लेंट करतालो डे 1 कंप्लेंट कित्याक करूंक ना तेणी तो 1 वर्स कित्याक रावलो तो 1 वर्स कंप्लेंट करता ताका इतलो टायम कित्याक लागलो आनी तेणी पयशे ताका दिल्लेले आसा आनी आयज आमकां कितें ट्रूथ आसा ती आमी पळयलेलें आसा तेंचो चेडो एक काँग्रेसचो एक लिडर तेणी खंय तरी एक पोस्ट घातलेलो की हेचेर सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलेलो आनी तेणी रोखडोच तो पोस्ट सुद्दां डिलीट केल्लो आसा म्हणटकूच तेणी सुद्दां विचारलेलें की लोकां मुखार तो कोण तो येवपाची गरज आसा आनी ते पयशे दिल्या ते हेजेसून प्रूफ जाता की तो व्हिडिओ खरो म्हणून तर हे सगळ्यो गजाली आयज प्रूफ करता की तो आमदार आसा तो खऱ्यांनीच भितर इनवॉल्व जाल्लो आसा आमची फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा की त्या आमदाराक बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचो कित्याक लागून तो लोकप्रतिनिधी आसा तो खुबशा लोकांक रिप्रेझेंट करता आनी जेन्ना आमचे यूथ स्पेशली यूथ आपली कामां घेवन जेन्ना तेजे कडेन वयता तेन्ना तो आमच्या युथांक खंयच्या नदरेन पळयता हेचेर आयज मोठो क्वेश्चन मार्क आसा चेडवां सोडून पूण जे यूथ आसा ते आयज धोक्यांत आसा ते जेन्ना थंय वयतले त्या मतदारसंघातले यूथ आसा जेन्ना ते यूथ थंयसर ह्या आमदाराक अप्रोच जातले तेन्ना म्हाका दिसता आयज अशा प्रकारचे जे आमदार आसा तांकां खंय तरी बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवपाची गरज आसा जाल्यार तांकां खंय तरी तेणी स्वता जावन रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा आयज आमी सगळे हांगा व्हडा संख्येन जमलेले आसा आमचो एकूच मागणी आसा की त्या आमदाराक बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचो तुम्ही पळयतात GNH.